जेन्ना लँग्वेज एज्युकेशन जालें गोंयांत, कोंकणी मराठी जे एज्युकेशन जालें 1985 आनी 1986, followed by 4th February 1987, Konkani was declared as official language of Goa. Okay, in the Devanagari script. मागीर हो पेपर आयलो फर्स्ट कोंकणी न्यूजपेपर अशें हांव म्हणपाक शकना, कित्याक ताज्या पयलीं उदेंतीची साळक म्हणून पेपर आशिल्लो कोंकणीचो, पूण असो नॉर्मल जो न्यूजपेपर आसता लायक नवीन टायम्स तसो हो 13th May 1987 आयलो, म्हणजे फॉलो एज अ रन अप टू द स्टेटहूड. सो कोंकणी जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून रेकग्नायज जाली 4th February 1987, तेन्ना ऑटोमॅटिकली हें आशिल्लें पळय फ्रॉम फेब्रुवारी टू 30th May 1987, जर तुम्ही पळयलें फेब्रुवारी 1987 टू 30th May 1987, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग इन गोवा ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट. म्हणजे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज जाली, सो नॅचरल एस्पिरेशन्स ऑफ द गोवन्स वॉज दॅट वी शूड नाव हॅव अ फुल फ्लॅज स्टेट. ओके, सो 29th April 1987 a delegation led by the then chief minister Pratap Singh Rane, मागीर मॉविन गुदिनो, चर्चिल आलेमांव, एदुआर्दो फालेरो द देन लोकसभा MP, शांताराम नायक द देन लोकसभा MP, आणि अशें मेळून ते सगळे मेळ्ळे. तेन्नाचो तो राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. राजीव गांधी वॉज अ प्रायम मिनिस्टर. सो ताका वचून ते मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की आतां आमकां ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी जाली, हें जाली, यू हॅव टू ग्रांट अस स्टेटहूड. सो ताणें 28th and 29th April 1987 ही मिटींग जाली विथ राजीव गांधी. आनी मागीर राजीव गांधीन शांताराम नायक जो MP आशिल्लो लोकसभान ताका सांगलें की हो तूं इशू लोकसभेन रेज कर at the 0 hour. So 11th May 1987, Shantaram Naik raised this issue in the Lok Sabha and it was unanimously passed that Goa should have a statehood. कोणाचेच opposition नाशिल्लें.